I-12, page number 122, I-12. Khol khol khonan porla tuka ulo mata tuma kapal saiba tuma kapal saiba khol khol khonan porla tuka ulo mata tuma kapal saiba tuma kapal saiba kate vinoditso mocha pratonatso avastu aiksaiba avastu aiksaiba. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां ह्याची मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता एलिसन बार्बोजा आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सगल्या चिखलेच्या लोकांची भलायकी पासत मीस भेटयता कार्मिन फेर्नांडीस. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया रोमन गोम्स आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचीच पासत आमच्या घोराब्यां पासत आमच्या गांवां पासत आमच्या राज्या पासत देवा मुखार दवरुया. कितें भाशेन ह्या दिसांनी आख्ख्या गोंया एके भाशेन इफेर्न कशें जाल्लें आसा सगळ्याक वेता थंयसर उजो लागता. कसलें कारण आजून पासून सारकें खबर ना. कोण म्हणटा हीट वेव कोण म्हणटा आनी कोणें लायला. कारण कसलें आसूं आमकां ह्या उज्यांतली राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. आनी तशेंच आमी सगळ्या नागरिकांनी चतूर रावपाक आनी एलर्ट रावपाक आनी आमकांच वाचोवपाक आमकां ही देवाची कृपा आनी बळ मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. ऋषभा भयणीनो मनशाचेर जेन्ना लाचारपण येता तेन्ना मनीस सांडलेलो जाता आनी भोव करून हें लाचारपण येता जेन्ना देवाचो हात आमी सोडटा. तर आमी मनशां कशीं जायते पावटी देवाचो हात सोडून असल्या लाचारपणाक आमी सांपडल्या देखून देवाचे काकलुतीक आमी उलो मारुया. हांव पातकी सुर्गदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या पसत बागेन सदांच सांगपार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदविदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा नेणट्या निर्मळ काळजांचो तूं मोग करताय आनी निर्मळपण ओगडायलोल्यांक तूंच तें कोनवाळायेन परतून दिताय. तर ह्या काळार पातोक सोडून नितोळ निर्मळ जीण जिवंक आमकां कृपा दी आनी खुशेन उर्बेवंत भावार्थान घोट आनी प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी थीर जावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचीं काळजां तुजेशीं ओडून व्हर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन.
प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशाचेर विस्वास दवरता आनी मनशाच्या आदारार पातयेता आनी जाचें काळी सर्वेस्पराचेर ना त्या मनशाचेर शिराप. अरण्यांतल्या सुकलोल्या तोंड कशें तो, बरें आयल्यार तें पळोवंक ताका दोले नात. अरण्यांत सुक्या कोड्ड्या जाग्यार कार्यां आनी लोक नासलेल्या गांवांत तो जियेता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी जाचो विस्वास सर्वेस्पराचेर आसा ते मनशाचेर आशिर्वाद. आपलीं पालां उदकांत पावयतल्या वालाचे देगेर रोयलोल्या झाडां वरी तो. गोरमी पडटोच ताका भिरांत ना, ताचीं पानां सदांच पांचवीं. पावस नासलोल्या वर्सा ताका पर्वा ना आनी फळां दिल्या बगर तो कदींच रावना. काळीज म्हणल्यार सोगल्या ऊन घातकी, ताका बरें मार्गार हाडूंक उपाय ना. ताचेर गूट कोणाक तावे. हांव सर्वेस्पोर जण एकल्याच्या काळजाचो ताव घेतां. अंतस्करना हांवूच विस्कटावन पोलेतां आनी जण एकल्याच्या कन्या आनी वावराच्या फळां प्रमाणे मजुरी दितां. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच बागी. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच बागी. जो मनीस नुस्त्यांची बूद घेवन चलना, ओ पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाताक बसना तो खरेंच बागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोश, दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियालीत आसा. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच बागी. व्हांवत्या वालाचे देगेक लायलेल्या रुखाक काला प्रमाणे जातात फळां आनी कदींच बावून पडनात ताचीं पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस, सगल्यो ताच्यो करण्यो सुफोल. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच बागी. पूण नश्ट्या मनशांचें अशें न्हय, दुबावावीन अशें न्हय. तो कोण जाणोय, वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोळ. बऱ्या मनशांची वाट सर्वेस्पोर राखता, पूण नुस्त्यांची वाट निसंटणांक पावयता. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच बागी. उद्गार. बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळतात आनी आपल्या रायेक लागून पीक दितात ती सुबागी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून फारिजेवांक सांगलें, कोण एकलो गिरेस्त मनीस आसलो. तो तांबडी आनी नाजूक आंगोस्त्रां न्हेसतालो आनी दिसाच्या दिसा व्हडा दबाज्यान बरीं बरीं जेवणां करीत आसलो. आनी लाजार नांवाचो एक भिकारी सगलो चोवणांनी भरोन ताच्या दारवट्याशी पडोन आसलो. गिरेस्ताच्या मेजावेलें पडटा तें खावून आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताचीं चोवणां लेवतालीं. मागीर जालें तें हें, तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका अब्रामाच्या गोपान व्हरून दवरलो. तो गिरेस्तूय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. हेमकोंडान आटे बिटे भोगता आसतना आपले दोळे उबारून अब्रामाक आनी ताच्या गोपान आसलेल्या लाजाराक ताणें पयस तावन देखले आनी अशी बोब मारली, अब्राम बापा, म्हजे चुरचुरे धर आनी आपल्या बोटाची थेंबी उदकान बुडोवन म्हजी जीब थोंडावंक लाजाराक धाड, कित्याक ह्या उज्यान हांव भारी वळवळटां. आनी अब्रामान म्हणलें, पुता म्हज्या, तुज्या जिवितान जितलें तुवें सूख भोगलें
तितलें लाजारान दूख सोंसलें म्हूण उगडास कर. म्हणटच आतां ताका बुजवण मेळटा आनी तूं दोगदोगताय. तितलेंच न्हय, कोण हांगा तावन तुमचेशी वचूंक सोदीत जाल्यार ताच्यान जायना. न्हय म्हूण थंय तावन हांगा येवंकूय जायना. कित्याक आमचे आनी तुमचे मदें मोठें व्हडलें पाताळ थारायिल्लें आसा. तेन्ना ताणें म्हणलें, तशें जाल्यार बापा, ताका म्हज्या बापायच्या घरा धाड म्हूण तुजे लागीं परातून मागतां. तर म्हाका 5 भाव आसात, तेय ह्या व्हडवड्यांचे स्वातीर येना जावंक ताणें तांकां शिडकावचें. पूण अब्रामान ताका सांगलें, तांकां मोइजेस आनी प्रवादी आसात, तांचें तांणी आयकुचें. ताणें म्हणलें, तशें न्हय अब्राम बापा, मेल्ल्यांतलो कोणूय तांचेशी वचत जाल्यार ते मन बदलतले. शेकी अब्रामान ताका सांगलें, मोइजेसाचें आनी प्रवाद्याचें ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणूय जिवन जाल्यार लेगून तांच्या मनान सोत रिगचें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. हांव ह्या उज्यान भारी वळवळटां. भाव भयणीनो, ही उतरां आयज शुभ वर्तमानान त्या गिरेस्त मनशाच्या तोंडांतल्यान भायर सरल्यान. हांव ह्या उज्यान भारी वळवळटां. आनी उज्यान वडवडप म्हणल्यार कितें तें आमकां ह्या दिसांनी समजता. जेन्ना आख्खें गोंय एके भाशेन उजो पेटलेलो आसा, सगळे वाटेन नोताक सुरू जालो म्हादेई वायल्ड लायफ सँक्च्युरी, थंय तावन कालच्या दिसा कोर्ताली आनी मागीर सारजोरा, चिंचिनी हांगाय उजो लागलो. आनीकूय जायत्या जाग्यांनी बेस्तेच असो उजो पेटलेलो आसा. आनी सगळें राती आमच्या चिखलेच्या गांवांत आमची फाब्रिकाची प्रॉपर्टी आसा तेकाय उजो लागलो. आनीकूय कडेन दुसरे कडेन उजो लागला. आनी ह्या उज्यान भारी वडवडप म्हणल्यार जे कोण थंयसर तो उजो पालोवपाक वयता तांकां सारकें समजता. जे आमचे भाव आसात फायर फायटर्स, फायर सर्विसीस आमच्यो आसात, ते कितें भशेन म्हणटा, एक फोन येता म्हणल्यार मातशें आकांत सो येता. कित्याक ह्या दिसांनी फोन येता आनी रोखडोच सांगता हांगा उजो लागला, थिंगा उजो लागला, थिंगा उजो लागला. धांवन वचून थंयसर भितर पासून सरूंक मेळना. कित्याक चडसो ह्या दिसांनी हो उजो पेटलेलो आसा, आमची रानां आसा थंयसरूच उजो पेटलेलो आसा. भितर एक्सेस ना. पूण थंयसर त्या उज्याशी पावता म्हणल्यार आंग आख्खेंच उलपता. फायर फायटर्स आसात ते भाव भयणीनो ह्या दिसांनी कश्ट वतात, तांचे पासत आमी मागूंक गरज. जाल्यार हें वडवडप जरी तर ह्या थोड्याशा उज्यान इतलें की आमचे फायर फायटर्स जांकां ट्रेन केल्ले आसात तांकां पासून ह्या रानांनी भितर सरपाक आनी त्या उज्यान भितर रावपाक अवघड जाता. जाल्यार आमी जरी तर असल्या उज्यान जो उजो आमी म्हणटा देवा कडली पयस वचून आमकां पेट्टा तें सोंसूंक आमच्यान जावचें ना. देवा कडेन पयस वचप म्हणल्यार इफेर्नान पडप. स्वर्ग आसा, इफेर्न आसा. आनी आमी म्हणटा पुर्गतूर आसा आमकां आमची शुद्धी करपाक आनी आमची स्वर्गाची वाट आमकां धरपाक एक निमणो चान्स कसो. जाल्यार जें उलोवप ह्या गिरेस्त मनशा मदें आनी अब्रामा मदें जालें तातूंतल्यान जायत्यो वस्तू आमकां दिश्टी पडटात. एक आमकां दिश्टी पडटा, हो गिरेस्त मनीस आतां सारको लाचार जाल्लो आसा. ताचे पयलीं मोरचे पयलीं ताचें जिवीत सुकेस्त, कांयच फाल्त ना, कांयच उणें ना. पूण फकत ताचें जिवीत एक चड आशेन भरलेलें कशें. इतलें की आपणाच्या दारवट्याचेर भायर एक गरीब मनीस आसा तो ताका दिश्टी पासून पडनासलो. आयच्या पयल्या वाचपान जेरेमियास प्रवाद्याचें लाचारपण आमकां दिश्टी पडटा. आनी हें लाचारपण कित्याक, किरीत भाशेन हो लोक जो आसा तांचीं काळजां देवा कडलीं पयस गेल्लीं आसात. आनी ह्या पासत जेरेमियास काळजाक सगल्याहून घातकी म्हणटा.
आमकां काय बरे कुडीचे सांदे आसात, वेगवेगळे सांदे, आनी ह्याच काळजान आमी मोग करता, ह्याच काळजान आमकां एकामेका सोबें संबंद घडपाक उपकारता. आनी त्याच काळजाक जेरेमियास प्रवादी म्हणटा हें काळीज घातकी, कित्याक देवा कडलें पयस वेता तें काळीज घातकी. आनी ह्या काळजान तावन जायते आवंडे आसात, आशे आसात, डिझायर्स, आनी हे आवंडे जेन्ना देवा कडले पयस वेतात आनी मनशाळे जातात, वो फकत मनशाळेच जाता, तेन्ना हें काळीज घातकी जाता. आनी आमी पळयता आमीच मनशां एकामेका लागीं आमचो संबंद आसा, एकामेकाचो आमी मोग करता, एकामेकाक गरज तेन्ना आमी जायतीं बरीं बरीं उतरां उलयता. हांव तुजो मोग करता, म्हाका तुजें पडलेलें आसा, आनी जायतीं हेर दुसरीं उतरां. पूण जेन्ना आमचे गरजेचेर कोणूय आड वेता, वो आमचे आशेचेर कोणूय आड वेता, जाल्यार हेंच काळीज मागीर घात करपाक पावता. आशा ह्या संवसाराची, आनी ह्या संवसाराची आशा आसा तेन्ना देवा कडलो पयस गेलो जाल्यार तूं इफेरनान पडलो, ह्या उज्यान पडलो. तर आयच्या दिसाक भाव भयणीनो आमकां ही समजणी दी म्हूण मागुया. जें कितें आमचें काळीज आवंडेता, भोव करून ह्या आयच्या काळार सगल्यांक जाता ते भाशेन आयज दुडवांची आशा जाल्या, गिरेस्तकायेची आशा जाल्या, प्रॉपर्टीची आशा जाल्या. ह्या सगल्यांत आमचें काळीज देवा कडलें पयस. म्हणटच मनशांचेर कोण पात येता तांचेर जेरेमियास प्रवादान म्हणलां शिराप. जो कोण मनशांचेर धरून रावता तांकां, पूण जो कोण देवाचेर धरून रावता आनी देवाचेर विस्वास दवरता ताका आशिर्वाद. आनी आमकां परतून परतून पवित्र पुस्तक उगड्यास कोत्ता आमचे मुखार दवरलेलें आसा, जिवीत आनी मरण, आशिर्वाद आनी शिराप. तूं विचून काडटा तें तुका मेळटलें. जरी तर आमी शिराप विचून काडटा, जरी तर आमी मरण विचून काडटा, जाल्यार हेंच लाचारपण जें जेरेमियास प्रवाद्याच्याय जिवितान आमकां दिश्टी पडलें. तशेंच हो गिरेस्त मनीस आसा ताच्या जिवितान मातशें वेगळे तरेन दिश्टी पडलें. असलें लाचारपण आमचेर येता. तर आमचेर हें सगलें जें कितें वायट चलता ह्या दिसांनी, सगळे तरेचें वायट आमकां आयज सृश्टी आमचेर मारीत आसा, तातूंत आमचेर लाचारपण जरी तर येवपाक नाका. जाल्यार दोन वस्तू गरजेच्यो. एक पयली वस्त आमचो खोल विस्वास देवाचेर, देवाचो हात तातूंत आसा काय, तातूंत देव आमकां कितें तरी शिकोवपाक सोदता काय, वो आमची मनां उजवाडावन जें कितें आमी वायट करता, चुकी करता, तातूंतले भायर सरोन आमी देवाच्यो वाटो धरूंक आमकां परतून परतून आपोवपाक हें सगलें घडटा काय, हे पयली सुवातेर आमी समजूंक आनी देवाचेर विस्वास दवरूंक. जाल्यार दुसरे सुवातेर देवाचेर विस्वास दवरलो आनी भितर ओग्गी कोणशाक बसून रावल्यार जायना. जो देवाचेर आमी विस्वास दवरला तोच विस्वास आमी आमच्या जिवितान दुसऱ्या मनशां लागीं आमच्या संबंदान जिवंक, आनी अशें करता आसतना दुसऱ्यांक जें कितें वायट जातलें तें बंद करूंक. भो करून आमची आशा आसा आनी आमचे आशेक लागून दुसरीं जरी तर त्रासान पडलेलीं आसात, लोक त्रासान पडलेलो आसा, जाल्यार असलें वायट सोडूंक. तर ही कृपा आयज आमकां मागुया. आमचो विस्वास देवाचेर दवरून जें सगलें वायट जाता ताचेर आमी आमचें झूज मांडूंक, आनी हें झूज मांडूंक आमी सगलीं बाराबर आसूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. गायन घेऊया C32 पेज नंबर 42. C32. सर्वेस्परा देवा स्वीकार कर हे देणे या सोऱ्या हुंड्याचे, ही भेट तुका मानता तोशी कोण हे भेटेन घालता सुख तुका आमचें. यादीक पवित्र उतरा म्हणटलो बदलून सांग या सोऱ्या हुंड्याचो, आमचे देणे करूंक पावतलो क्रिस्ताचे कुडरोगोत ग्रास आमचो.
म्हज्या भाव भयणीनूय म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. कोनवाळ्या बाबा, ह्या बलिदाना वरवीं आमचे दडवणेचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ह्या काळाच्या आमच्या भायल्या प्राचिताचें आचरण भितरल्या आमच्या आत्म्यांक फळादीक जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणीचो आमच्यो वंडावण्यो दमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सोरना तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां देखून सगल्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र 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 तलपरांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार पडल्या तुज्या वैभवान उंचरगी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय उंचरगी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्च नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपर गोठुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलें सुम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची इबेटी कायजाचेर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदुतां बागेवन जुजे बाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. मनशाळें लाचारपण पयस करतलो जाल्यार देवाची कृपा गरजेची
तर आमी देवाचेर पातयेवन देवाक चिटकून रावूंक आनी मनशांचेर विस्वास दवरून फटोवना जावंक आमकांच देवाक उबारुया आनी बाराबर जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा बापा स्वर्गीचा तुझें नाव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणांच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणांच्या सासणां. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट खोर. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट खोर. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. काळीस्मो वाजतले, म्हाका तसोच सोडून वचूं नाका. तरी तुजें काळीस्मो वाजतले, म्हाका तसोच सोडून वचूं नाका. तान भूक लागल्या म्हज्या आत्म्याक जेजू, म्हजे कांतून स्वर्गा वेल्या पुण्या. ये जेजू ये तुका शेवून रावता, तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना. ये जेजू ये तुका शेवून रावता, तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना.
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या बलिदानान आनी जेवणान आमी वांटो घेतला. ताचो फोड आमचे जिणेन तो कसो कर आनी बऱ्या करण्यांनी तो अदीक थीर जावं दी. आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. गायन घेऊया I32 पेज नंबर 135. I32. तुझी पवित्र